पवित्र सचिव या आमच्या देवा बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या उसाच्या वाटेचो विषय जावन आसा भावार्थाचेर आदार करी उसाची भाट सायबा म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी. मोगला जेजू तुझ्या कश्टा मरणाक पुरो करून वेच्या आदी तुझ्या शिसांक तुवें विसरून काडले. तुजे बोरी आश्चर्य असो आनी उपरांत तांकां बोरी खबर बरोबर पाठोवचे खातीर तुवें तांकां दिवलिलें आनी वेळ पावतूच तुवें सुरू केल्लो सोडवणेचो भाव तांचेर स्वाधीन केलो. पयले स्थान जेजूचेर मोन्नाचे फॉर्मण मात्ता. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. Ja tuža povětu saorvi सोडलोय म्हणून तो सगलो संवसार. पिलातान विचारलें, ह्या दोगा भितरल्या कोणाक सुटका दिल्ली तुमकां जाय? जेजूक की बाराबासाक? ताणी जाबाब दिलो, बाराबासाक. पिलातान विचारलें, तर क्रिस्त म्हणटा ते जेजूक हांवें कितें करचें? सगल्यांनी जाबाब दिलो, ताका खुर्सार मार. सोम्या म्हज्या उण्या भावार्थाक तुजो आदार दी. तूं म्हजो पाटलादार देखून तुज्या भावार्थाची खोल ओळख घेवंक प्रयत्न कर. तुज्या भावार्थाची तपासणी जाता तेन्ना पिलाता भाशेन तुजे हात धुयनाका आनी तुजी जबाबदारी चुकयनाका, पूण स्वताक फुडो करूंक आनी नीट स्वताचो गोवाय जावंक काळजीदार जा. मागणे मोगला जेजू म्हजेर येवचे आसात ते हाल उपद्रे चिंतून हांव स्वताक फुडो करूंक भियेतां आनी तुजो गोवाय जावंक चुकतां. म्हजे वेली भिरांत पयस कर आनी तुजो काळजीदार गोवाय जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या गोठायेन म्हाका भर. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो पोटो गिरायसा संक्रांती आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा, उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. लागे ती मुरये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदांच सदां सर्वत्र आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कर. तुझ्या उपकारी कितलो मोनाव जालो, कितलो मोनाव जालो, काकुचारा देवा कोती बरी जाला. Bogos moci patka, Bogos moci patka. दुसरे स्थान जेजूच्या खांदार हुरीस घालतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र कुसा वरवीं सोडलोय म्हणून तुवें सगलो संवसार. देवाचें उतर, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत? ताणें आपणाकूच पाट करची, दिसाच्या दिसा आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. सोम्या म्हज्या उण्या
भावार्थाक तुजो आदार दी. जेजू म्हजी पोरी जायत्या म्हज्या शिसांनी आपलो कुरीस मोगान वेंगयलो आनी कुर्सा उदेशी तुमकां हांवें तयार दवरला तो सासणाचो मुकूट तांणी जोडलो. तुवें पवित्र स्नान घेतलाय त्या दिसा म्हज्या कुर्साचो तूं भागीदार जालाय आनी तुज्या जिविताचो कुरीस तुवें वेंगयलाय. आतां तुजी कुर्साची वाट चलतना ह्याच कुर्साचो परगोटणार तूं जाव आनी म्हजो पाटलादार म्हूण सगल्या मनशांक कोडीत कर. मागणे मोगला जेजू तुज्या कुर्सांत म्हज्या भावार्थाचो गूट लिपलोलो आसा हाची खात्री म्हाका ह्या वेळार जाता. म्हजो भावार्थ कुर्सांतल्यान हांवें जिवंक आनी परगोटूंक आनी कुर्सा उपरांत म्हाका एक मुकूट तयार आसा ह्याच बोरवश्यान फुडली वाट दवरूंक म्हजी उर्बा तूं वाडय आनी म्हजो संतोश तूं चोडय. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ठांय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेती मुरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदांच सर्वत्र आमेन. काकूत आमची कर सोम्या. काकूत आमची कर. Povit gele kalis, koshemon boshtaile, koshemon boshtaile, kakut sara deva, koti borin zala. Bogos moji patka, Bogos moji patka. तिसरें स्थान जेजू पयले पावटी दोरनीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र वरवीं सोडलोय म्हणून तुवें सगलो संवसार. देवाचें उतर क्रिस्ताचें बळ म्हजेटाय वसच्याक म्हज्या अस्कोतायाची व्हडवी कोशेन कोत्तलो कित्याक जेन्ना हांव ओस्कोत तेन्ना हांव बोलवंत. सोम्या म्हज्या उण्या भावार्थाक तुजो आदार दी. जेजू तूं म्हजो शीस म्हूण जायतीं जाणां तुजेर दोळो धरून आसतलीं. तूं चुकून खाला पडटाय तेन्ना तुका बोटां दाखयतलीं, तुज्यो मोस्कऱ्यो करतलीं आनी 10 जाणां उजीर तुका लोचयेक घालतलीं. पूण भियेनाकाय, तुजे अस्कोताये वेळार हांव तुजो विस्वासी इश्ट कसो तुज्या सांगाता आसा. तुज्या अस्कोतायेची व्हडवीक कुशेन कोर कित्याक तुज्या अस्कोतायेन म्हजें बळ पडजळोशें हांव करतलो. मागणे मोगाळा जेजू तुजी उतरां म्हज्या जिणेक नवी घटाय आनी उमेद दितात. हांव चुकून खाला पडटा तेन्ना तुजेरूच म्हजो विस्वास ठेवता आनी हांव केन्याचो माल जाता तेन्ना पर्यान तुजेर नदर घालून
नव्यान उठून तुवें म्हजें आदीन केल्लें काम चालू दवरूंक फुडलीं पावलां मारता. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मुरये कुरपीन बोललेले सोर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां सर्वत्र आमेन. काकूत आमची कर सोम्या. काकूत आमची कर. आई 32. तुझी पवित्र सूर्या बोरी फांगता तोरी हांवे तुका अपमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा. चवथे स्थान जेजू आपले आवयक भेटता. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक ह्या तुज्या पवित्र पवित्र कुर्सा कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. लोकांच्या जोम्यांतले कोणेकले बायलेन व्हडल्या ताल्यान ताका मोडलें. तुका सांबाळलोलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हड्डें बागी. पूण ताणें म्हटलें देवाचें उतर आयकतात आनी पाळतात ती अदीक बागी. सोम्या म्हज्या उण्या भावार्थाक तुजो आदार दी. जेजू म्हज्या आवयची म्हाका व्हड आपुरबाय आनी व्हडवीकूच न्हयच, कित्याक तिणें म्हाका आपल्या कुसव्यान सांबाळलो आनी ह्या संवसारान जल्माक हाडलो म्हूण. पूण अदीक करून तिणें देवाच्या उतराक आपल्या काळजान बाळगून ताचेर नियाळ करून आपलें जिवीत देवाच्या उतराची जिवी परगोटणी केली देखून. तिचे भाशेन देवाच्या उतरा पोरमोणे तुजें जिवीत जिये आनी देवाच्या उतराचो उर्बेवोन परगोटणार जा. मागणें. मोगाळा जेजू तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. मारयेन आमचे मायेन देवाचें उतर सुफळायेन जिवन आमकां एक व्हड देख दवरली. तिचे पोरी देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत मांडूंक आनी उतरांनी तशेंच कोडण्यांनी तुजे हुरबेवंत परगोटणार आमी जावंक तुज्या उतराची गिरेस्तकायेन आमकां भर. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मुरये कुरपेन भरलेले सोर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा,
उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू मागे तिमरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता सदां सर्वत्र आमेन. काकुतामची कोर सोम्या काकूत आमची कर. तुझी उत्तम तोराय मोडबा पोरो सुचली तोरी हांवें तुका अपमान केलो देवा बोगूस म्हाका सायबा. पांचवे स्थान सिरींचो सिमांव जेजूक खुरीसोरूंक आदार दिता. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. या तुझ्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडलो म्हणून सगळो संवसार. देवाचें उतर एकामेकाचो भार काडात आनी तशें करून तुमी क्रिस्ताची सोमूट पाळटल्यात. सोम्या मोच्या उण्या बावार्थाक तुजो आदार दी. जेजू म्हाका दुसऱ्यांची गरज ना असले आपलेपणाचें चिंतप आनी चाल सोडून दी. म्हजो कुरीस वचच्या वेळार म्हाका दुसऱ्याची गरज पडली आनी म्हजी गरज सिरेनच्या सिमावान पाळ्ळी. देवान तुका एकमुळो जिवंक रचूंक ना. तूं एका कुटुंबाचो समुदायाचो समाजाचो आनी पवित्र सभेचो वांगडी. त्या पासत एकामेकाच्या गरजांक तुजे दोळे उगड आनी एकामेकाचो भार काडूंक तुजो हुस्को दाखय आनी आदार कर. ह्या वरवीं तुजें जिवीत म्हजे भाशेन एक आपदान दुसऱ्यांक कर आनी म्हजें सोडवणेचें कार्य फुडें व्हर. मागणे मोगला जेजू हांव म्हजे प्रश्नांनी आनी म्हज्यो गरजो पुऱ्यो कोच्या वावरान गूल जाल्लो आसा. म्हज्या आपल्यापणांतलो भार सोडून दुसऱ्यांच्यो गरजां कांताक पावूंक म्हजें कालीज मन विशाल कर आनी सगल्या तांय प्रिती मोगाचे सोमोन सांबाळून सोमेस्तांक भागाक घेवन तुजे मोगाचें राज आमचे मदें बांदून हाडूंक तुजो विस्वाशी सीस म्हाका कर. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. दोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत तुजे तांयसा उसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदां काल आमेन. आमेन. काकुतामची कोर सोम्या काकूत आमची कोर. तुझी उमीद पदवी मोडाला सारखी तोरी हांवें तुका अपमान केलो देवा बोगूस म्हाका सायबा. सोवे स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता.
पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हणून तुवें सगलो संवसार. देवाचें उतर. म्हज्या भावा भयणांनो, म्हाका भावार्थ आसा अशें कोण एकलो म्हणत पूण कोरन्यांनी तो आपलो भावार्थ दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारत? हो भावार्थ ताका थारोन दिवंक शकता? एक भाव ओ भयण विंगळी भोंवतात आनी तांकां दिसपटो ग्रास ना आनी तांकां तुमचे मदलो कोणेकलो अशें म्हणटा म्हूण समजात. सवस्कायेन वचात, गोरमेक कितें आंगाक घालात आनी पोटभर जेवात. पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजांक तुमी पावनात जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्थाय विशीं अशें घडटा. कोरण्यो नात जाल्यार भावार्थ मेलोलो. सोमिया, म्हज्या उण्या भावार्थाक तुजो आदार दी. जेजू, तुजो भावार्थ कोरण्यांनी दाखोड कोर. जायतीं भावां भयणी कुडीची तान विंगडेपण सोंसतात. जायत्या जाणांचे मुळावे ओक मोस्तिल्ले आसात. दुसऱ्या कोनेतीच्या सांकळांनी गुलाम करून दवरल्यात. जेन्ना तूं मोचे दीस सारताय आनी दुडवांचो विद्वास करताय तेन्ना असल्या निर्भाग्यांचो उगडास कर आनी तांची मुखामोळां पुसूंक आनी तांचे ओक आनी प्रतीक्षा सांबाळूंक तुजो गरजेचो आदार दी. जेन्ना ह्या म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावां भयणींक तूं पावताय तेन्ना तूं म्हाकाच पावताय म्हूण उगडास दवर आनी तुवें कोरण्यांनी दाखयल्ल्या भावार्थाचो इनाम हांव वैभवान येतलो तेन्ना तुका जेरूल दितलो म्हूण खात्री दवर. मागणे. मोगला जेजू, दिन दुबल्याच्या आनी गोरजीवंतांच्या रुपान तूं म्हाका दिसा दिसपोटी भेटताय. तांची सेवा चाकरी कोत्ता हांव तेन्ना ती तुका पावता म्हूण म्हज्या मनान रिगोय आनी प्रिती सेवेचे कोरण्यांनी म्हजो भावार्थ कोरेपणी जिवोवंक म्हाका उदार मन आनी भावीक कालीज लाबय. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत तुजे तांयसा उसऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. पागेती मरे देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. सदां 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 कर. आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कर. तुझी ओणूच जाणवाय थाव नासलोलो सागर तोरी हांवें तुका ओकमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा. सातवे स्थान. जेजू दुसरे पावटी दोरनीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हणून तुवें सगलो संवसार. देवाचें उतर. सगलीं तुमी कोश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों.
म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी ल्हव म्हजें ओजें. सुमिया, म्हज्या उण्या भावार्थाक तुजो आदार दी. जेजू, म्हज्या कोश्टांचो वेळ पावतोच म्हजे लागशिल्ले इश्ट जुदेवांचे भिरांतीन पडून गेलेत आनी म्हाका एकसुरो सांडलो. पूण हांव एकसुरो नासलो, म्हज्या सांगाता म्हजो बाप आसलो. त्या कुर्साच्या भारान म्हजे फापशिलोले कुडीक ओदीक ओसोक्त करून सोडली आनी हांव दुसरे फावटी दोन्नेर शेवटलो. पूण तुज्या मोगान आनी बापाच्या आदारान हांव नव्यान उठलो आनी कालवाराची फुडली वाट हांवें दोल्ली. तुज्या जिवितान म्हजे पोरी एकसुरपणाचे प्रसंग येतात तेन्ना, तुजी इश्ट इश्टिणी तुका विस्वासघात करतात तेन्ना, तुजे बरोबरची तुका नाकारतात तेन्ना, तुजी गोडची तुका एकसुरो सांडटात तेन्ना निराशी जायनाका. असले प्रसंग म्हज्याय जिवितान आयल्यात तेन्ना म्हजे सरशी ये आनी हांव तुका समाधान दिवंक तुजे बरोबर आसतलो म्हूण जाणो जावं. मागणे, मोगाळा जेजू, कितलो दयाळ आनी मोवाळ तूं इश्ट आमचो. एका वेळार म्हाका सोगलीं लेगून सांडून गेल्यार तुजें सोवें एक मोयपाशी आनी विस्वाशी इश्ट आसा म्हूण जाणो जावन तुजेशी येवंक आनी तुजें सोवें बुजवण आनी धीर आदार बोरवांचो मेळोवंक म्हाका म्हज्या मोनान तूं घाल. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसा आदी तसा आतां सदांच सर्वत्र. आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या. खाकूत आमची कर. Sasnang zolto uzo, Tori hawen tuka, Okman kelo teba, Kokos maka saiba. आठवे स्थान जेरुजाल्याच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुझ्या पवित्र कुस्सा वरवीं सोडलोय म्हणून तुवें सगलो संवसार. देवाचें उतर. 12 शिसा सांगाता थोड्यो बायलो जांचे वेले ताणें देंवचार काडलेले आनी जांचो पिडा रोग बरो केलोलो ताचे बरी आसल्यो. मागदालेन म्हणटात ती मारी, जिचे वेले 7 देंवचार सोल्लेले, आनी कुसा हेरोडाची कारबारी, हाची पोतीन जोआना आनी सुजाना, आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो थंय आपलो दुडू आंकडो मोडून ताची सेवा चाकरी कोत्ताल्यो. सुमिया, म्हज्या उण्या भावार्थाक तुजो आदार दी. जेजू,
म्हजी कुर्साची वाट टांगतना म्हजे पासत विलाप करतल्यो जेरुजाल्याच्यो वस्तोऱ्यो म्हाका भेटल्यो. म्हज्या दुखींचेर विसर घालून हांवें तांकां बुजवण दिली. म्हज्या बापाचो वावर करतना तांणी म्हाका जायतोच आदार दिल्लो. तांचो उपकार हांव कसो विसरतलो. जुदेवाच्यो केण्ण्यो सोंसून आनी काळजीदारपण आपणावून आपले कुयेटी पोरमणीक म्हज्या भौशीक वावरान तांणी म्हाका मदत केल्ली. ताची म्हाका आतां याद येता. जुदेवाचो समाज वस्तोऱ्यांक किकोन करतालो, पूण ताचें व्हडटेपण हांवें उंच सांबाळ्ळें. तुज्याय जिवितान वस्तोऱ्यांक मानान लेख आनी सोसूंक पडल्यार लेगून ताचें व्हडटेपण राखूंक फाटीं सरोनाकाय. मागणें मोगाळा जेजू आंकवार मारये उद्देशी मनशा सैम घेवन अस्तोरेचें व्हडटेपण तुवें दाखोवन दिलें आनी अस्तोऱ्यांची सेवा चाकरी तुज्या भौशीक वावरान मांडून घेवन समाजान तांचो जागो भोव व्हडतो आनी उंचा मोलाचो म्हूण शिकयलें. आमच्या अस्तोऱ्यांचो मान राखूंक आनी समाजान तशेंच पवित्र सभेन तांचो फावो पुरतो जागो तांकां दिवंक सोमेस्तांचें मन उजवाडाय. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मोरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बागेती बरे देवाचे माये आंबाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां सदांच सर्वदा आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या. खाकूत आमची कर. तुझी पवित्राय म्हाका फावो केली तोरी हांवें तुका होकमार केलो देवा. बोगोस म्हाका सायबा तुज्या सासणीक मोगान म्हाका तूं वेगयताय तोरी हांवें तुका होकमान केलो देवा. बोगोस म्हाका सायबा. नववे स्थान जेजू तिसरे पावटी दोरनीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोडलोय म्हणून तुवें सगलो संवसार. देवाचें उतर तर आमी उचारता तो भावार्थ तीर करुया, कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सोशें रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. खरेंच आमचो महायाज्ञीक. आमच्या वांगडा आमच्यो अस्कोतायो सोसूंक शेकोना तसल्यो न्हय ना. पातोक मात भायर रावन आमचे भाशेन सोगतांचो ताका
अनुभव आसा तर विश्वासान कुरपेच्या सिंहासना लागीं सरुया. थंय आमकां आदाराची गरज तेन्ना दया आनी कृपा मेळटली. सोम्या, म्हज्या उण्या भावार्थाक तुजो आदार दी. जेजू, म्हजे सोम्यानीक फुडें वचूंक बोड उरूंक ना. कुर्साच्या बाराखाल निमाणी पावटी हांव दोन्नीर आपटलो. हांव खाला पडलो तितलेय पावटी जुदेवानी मोचे चुचुरे करूंक ना. तांणी म्हाका खोंटायलो, बोडयलो आनी मोचे व्हडवडे ओदीकूच वाडयलेत. तूं चुकताय वो खाला पडटाय तेन्ना तुका सगळी केण्ण्याचो माल करतली. पूण आमचो सर्गीचो बाप तसलो न्हय. ताचो मोग शीब मेळ नासलोलो. ताचे काकुतीक आडांबे घालूंक जायनात. ताचे बोगसणे सागोरा परस व्हड. देखून चुकी आदारताय आनी पातकान पडटाय तेन्ना ताचे कुरपेचे झोरींत नावूंक ताचे सोरी ये आनी संदान संस्काराचे समोरमणेन ताचो मोग काकलूत आनी बोगसणे चाकून तुज्या जिवाक शांती समाधान घे. मागणे, मोगाळा जेजू, म्हजें किरकोळपण आनी पातकी जिवीत हांवें खालतिकायेन वळखून घेता आनी संदान संस्कारांत म्हजे पातकी जिविताची वीट धरून बोगसणे मागता. बापाचे बोगसणे अणभवूंक आनी संस्कारांत मेळटले कृपेचो आदार घेवन नव्यान उठूंक आनी एक नवो आवेसवोर सुरू करूंक हांव निचोव करतां. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारां जावं. सो दिसपतो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सुरेस्पोर्ज तें ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय जो पूज जेजू. मागे मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. म्हज्या बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदांच सर्वता आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कर. काकूत सारा देवा, काकूत करून दाखोय. बोकोड वाल्या देवा, गुन्यो पुसून उडोय. धावे स्थान जेजूचे आंगोस्त्र काडून ताका विंगलो कोत्तात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. या तुझ्या पवित्रा कुसा वरवीं सोडलोय म्हणून तुवें सगळो संवसार. देवाचें उतर, हांव तुमकां एक हुकूम दिना पूण हेरांची जोटणाय तुमकां कितली आसा ती पळोवंक तुमचो मायामोग फकत कोसाक लावंक सोदता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमी ग्रेस जावच्याक तो ग्रेस जावन तुमचे पासो दुर्बळ जालो. सोम्या, म्हज्या उण्या भावार्थाक तुजो आदार दी. जेजू, म्हजे कुडीक सुरक्षा दितोले एकूच आंगोस्त्र शिपायांनी बोळान काडून घेवन आनी ताचेर सोडती घालून म्हाका सोबे माजार विंगडेपणाचे लोचेक सांपडायलो. तुज्या मोगा पासत आनी जी कोण विंगडेपणाचे उणेपण सोंसतात तांचे पासत हांवें ही लॉस भोगली.
दुर्बळपणांत हांव जल्मल्लो आनी आतां दुर्बळपणांतूच हांव बापान दिल्लें काम सोंपोवन परत बापाशी वेता. संवसारान आसा तितलेंय म्हज्या बापाचें कितेंच ताचे विणें येवंक ना. पूण स्वर्गा संवसाराचो ग्रेस्त आनी पदवेदार दोनी जावनूय बापान म्हाका दुर्बळपण कितें तें अणभवूंक दिलें. तुज्या जिवितान आसा तितलें देवाचें म्हूण जाणो जा. तुजी ग्रेस्कायेची पदवेची ओ नांवाची बोडाय करिनाका. ह्यो सगल्यो वस्तू एकाच खिणा भितर बापान ना करूंक जाता म्हूण उगडास दवर. तुजी कूड नेटोवंक जेवणां करूंक आनी मोज मारूंक हिसपा भायर दुडवांचो विद्वास करूं नाका. पूण गरीब ल्हानाचो उगडास करून ताच्या गरजांक पावूंक म्हजे दुर्बळकायेची देख घे आनी स्वर्गीय राज्यान संवसारी दान दौलतीन मोल करूंक जायना तसली मुजरी तुका मेळटली. मागणे मोगळा जेजू आमकां गिरेस्त करचे पासत तुवें तुकाच दुर्बळ केलो. तुज्या दुर्बळपणाची देख घेवन स्वर्गीच्या राज्या पासत दुर्बळ जावंक तूं म्हाका शिकय आनी आदार दी. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारां जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरेक बीन बोलेले स्प्रेस्पोर जुताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोय बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदांच सर्वता. काकूत आमची कर सम्या काकूत आमची कर. पातकाचे कोतुन म्हाका नितोळ तुको रेबांतलो काळ म्हाका निर्मळ करून दवर. इकरावे स्थान जेजूक खुर्सार खिलायतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं सोडलो म्हणून तुवें सगलो संवसार. देवाचें उतर. देवा खातीर हांवें जिवोवचे पासत सुमूर्ती वरवीं हांव सुमूर्तीक मेला. क्रिस्ता बरी हांव खिल्लायलोलो आसा. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. कुडी मासान हांव आतां जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपलीच भेट केल्या त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता. सोम्या म्हजे उण्या भावार्थाक तुजो आदार दी. जेजू तुज्या जिवितान बरें शिंपणाय. तुका वायट करतात तेन्ना पासून दुसऱ्यांक बरें करीत राव. म्हज्या जिविताचेर नदर मार. हांवें बापाचें बरेंपण शिंपडायलें. म्हज्या हातांनी हांवें दुसऱ्यांक आशिर्वाद दिलो. म्हज्या पांयांनी हांव बरी खबर परगटूंक भोंवलो. आतां हेच म्हजे हात पांय तुतयांच्या फारांनी कुस्सार रोमयतात तें पळोवन म्हजें आंग शिरशिरता.
म्हजी कूड सगळीच तळमळटा पूण हांव जाणा की हे म्हजे कोश्ट तुका सोडोवच्याक बऱ्याक पडटले आनी म्हजो कुरीस जातलो तुका सोडवणेचें हातियार आनी खुणां देखून तुज्या जिवितांत तुकाच म्हज्या कुर्साक किडाय आनी म्हजो गोवाय कसो जियेतना तुका मेळटले ते कुरीस म्हज्या कुर्साक आनी कोश्टांक एकठांय ह्या वरवीं तूं तुजें सवें म्हजें जिवीत व्हरतलोय आनी जावंक पावतलोय म्हजो रूपकार आनी म्हजें सोडवणेचें हातियार मागणे मोगाला जेजू म्हाका तुज्या सोडवणीचें हातियार जावचो कोर आनी म्हज्या जिवितांतल्यान तुजेंच जिवीत पोरजोलावंक म्हाका शिकय अशें सगळ्यांनी म्हाका पळयतना म्हजें सवें तुकाच पळोवंक आनी भोगूंक निर्मी आमचे बापा सोर्गीच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें रायज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावंक आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान मोरे कुरपेन बोलेले सर्वेस्पोचे ताय आसा उस्ट्रा मध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसो आतां आनी सदांच सर्वता आमेन काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कर देवा सोल्लो आपयस गेला आता तरी लागी सता पातका वाटू जायत्यो चल्ला आता तरी परतून येता बारावे स्थान जेजू खुर्सार आपलो प्राण सोडटा पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोडलोय म्हणून तुवें सगलो संवसार देवाचें उतर म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना सोम्या म्हज्या उन्या भावाताक तुजो आदार दी जेजू तूं म्हजो इश्ट म्हणटोच हांवें जें कितें तुजे पासत केलां तें तुवेंय करूंक जाय जो मोग हांवें तुका दाखयला आनी ज्या मोगान हांवें तुका सोडयला ताची खबर तुवें आतां दुसऱ्यांक कोणीत करूंक जाय अशें करतलोय तर तुजें जिवीत जावंक जाय मोगाचें तुजीं उतरां जावंक जाय मोगाचीं तुज्यो कोरन्यो जावंक जाय मोगाच्यो तुजें आख्खें जिवीत जावंक जाय म्हज्या सुपूर्ण मोगाचो आनी आप त्यागाची समोरोमणी अशें करून तूं आमच्या सर्गीच्या बापाचो भुरगो आनी म्हजो शीस म्हूण दाखयतलोय म्हज्या मोगाची काणी दुसऱ्यांक सांगूंक तूं तयार आसा मू मागणे मोगाला जेजू तुज्या मोगाची खबर दुसऱ्यांक कोलीत करूंक हांव तयार आसा म्हजें जिवीत तुज्या मोगाची समोरणी करूंक आनी तुज्या आपत्यागीक मोगाक गोवायकी दिवंक म्हजें कालीस तुज्या मोगाच्या उज्यान उलपय आनी तुज्या मोगाच्या भांडारांनी भोर म्हजीं उतरां म्हज्यो कोरण्यो आनी म्हजें सर्व जिवीत तुजोच मोग पोरकोरीतें एक निरंतर मरण जायशें कर आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें रायज आमकां येवंक
तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार निमान मोरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोचे ताई आसा उस्ट्रामध्ये तू सुदेव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू बागेती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन काकूत आमची कर सोम्या काकूत आमची कर जायती वर्सां पातकांत भोवला आतां तरी वळखून घेता भाव भयणाचेर पातक केला आतां तरी माफी मागता ल्हान ल्हान पातक हांवें केला बोगस म्हणा आतां मागता पातक म्हजे भितर रिगला पातकां दुखोवन आतां तेरावे स्थान जेजूची कूड ताचे आवयच्या गोपान घालतात पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हणून तुवें सगलो संवसार देवाचें उतर जेजूच्या कुर्साशी ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालेनाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हटलें अस्तोरे हो तुजो पूत उपरांत शिसांक म्हटलें ही तुजी आवय आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली सोम्या म्हज्या उण्या भावार्थाक तुजो आदार दी जेजू कुर्साच्या पळोवंगार म्हज्यो निमाण्यो घडयो उमकोळटना म्हज्या सांगाता म्हजी आवय आनी म्हजो मोगाचो शीस जुवांव आसलो त्या वेळार तुजो म्हाका उगडास आयलो आनी म्हज्या मोगाचे मांयक जुवांवचे स्वाधीन करून तिका तुजी आवय कशी तिची भेट हांवें तुका केल्या जशें पोरी तिणें म्हज्या जल्मान जिवितान आनी मरणान परामोस केलो तेच भाशेन ती तुजो मोग आनी परामोस करता तिका तुजी आवय कशी मानून घे आनी तुज्या भावार्थाचें जिवीत जियोंक कितें गरजेचें तें तिचे मोजोतीन सर्गीच्या बापाक उक्तें कर तिच्या हुस्क्यान बोल्लोल्या उतराक हांवें म्हज्या पयलेच विजमीत त्या खाना गांवांत केलें तुजे विणवणेच्या मागण्याची ती बेपरवा खोदची ना पूण सर्गीच्या राजाक तुका उपकारता तें ती देवा लागीं मागून तुका जेरूल मेळो अशें करतली मागणे मोगाला जेजू तुज्या मरणा समयार तुजे मोगाचे आवयचें अमोलीक दान तुवें आमकां केलें देखून आमी तुजे उपकार मानता तिचे असली आवय मेलूंक आमकां केदें व्हड भाग जावन आसा तिचे सवें आमकां बाळगून दवर आनी तिचे मजतीन ह्या संवसारांत बागीवन जिवीत जिवंक तुवें बासायलेलें सूख
जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, ओसोऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. मागेती मरे देवाशे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आतां सदांच सर्वत्र आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कर. पायच्या गारा परतून येता आनीक सोडून देवेचो आयजूय तुजी काकूत जाता आनीक पातक हांव करचो ना. देवा सोडलो हांव पयस गेला आतां तोरी लागीं सोदा पातका वाटो जायत्यो चोला आतां तोरी परतून येता. चौदावे स्थान जेजूक फोंडान निकी पितात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोडलोय म्हणून तुवें सगलो संवसार. देवाचें उतर म्हणटूच सगलीं हातयारां घेवन तयार रावात. तुमी वळखूंक पावल्यात तें देवाचें सोत जावनी तुमच्या पेंगटाचो पट्टो. देवाक मानता तसलें जिवीत जावं दी तुमचे छातयेचें कोट्टें. शांतीचें शुभ वर्तमान परगडपाची उर्बा जावनी तुमच्या पांयाचे बूट. देंवचाराचे सगले जोडटे बान तुमच्यान पालोवंक जावचे खातीर तुमच्या हातान सोदां भावार्थाचो दाळ धरात. शेवटी सर्वणेचे शिरस्त्रान घालतात आनी पवित्र आत्म्यान दिल्ली तोरसात मुणगे देवाचें उतर धरून रावात. सोम्या म्हज्या उण्या भावार्थाक तुजो आदार दी. जेजू मोरतोच म्हाका एका फोंडान निकी पिलो आनी आमी आदींच फुडेंच सांगलोलें तशें तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जालो आनी आतां बापाच्या उजव्याक बसला. तुका आनी आख्या मनशा कुळाक सुटका दिवचें मिसांव जें बापान म्हाका दिल्लें तें आतां सोंपलें. ह्या फुडें म्हजें मिसांव तुवें चालू दवरूंक जाय. हांवें तुका म्हजो शीस आनी धर्मदूत कसो विचून काडला आनी पाठयला. म्हज्या आनी तुमच्या बापाच्या नांवाची पोरखोणणी कर. नीत सोत शांतीचें शुभ वर्तमान तुज्या उतरान आनी चालीन परगट कर. भावार्थाचें झूज बरे भाशेन झूज. देवाच्या उतराच्या पडझडान समाजांतल्या काडोकाक नोपयत कर आनी हांवें शिकयलां त्या मुल्या तत्वांनी देवाचें तेजवंत राज बांदपाचो वावर चालू दवर आनी सदांकाल होय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचें सांगाता आसां. मागणें मोगाला जेजू म्हजो भावार्थ म्हजे मुखार जायतींच आव्हानां मांडटा पूण तांकां फुडो करूंक
आनी तुजो सोडवणेचो वावर चालू दवरूंक तुजी बासावणेची उतरां म्हाका धीर आनी गोटाय दितात. म्हज्या भावार्थाची पोरजोलीत आनी दोमदोमीत गोवायकी दिवंक आनी तो उर्बेन आनी खुशालकायेन पोरगोटूंक म्हज्या उण्या भावार्थाक तुजो आदार दी. आनी सगल्या बरोबर सहभागेलीपणान वावरून बापाचें राज आमचे मोदें बांदून हाडचो वावर चालू दवरूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याचो शिंवर आमचेर रोखय. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुज्या ताय आसा, अस्त्र्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदांच सरता. काकूत आमची कर सोम्या, काकूत आमची कर. Jezu moja tushi rapatieta Boksud moshi isokli patka Dukadota Nicho Haukota Sokli Patka Bogos Munmakta Nicho Haukota Sokli Patka Bogos Munmakta. शेवटाचे मागणी मोगाला जेजू आयची खुर्साची वाट करतना एक केरीत भाशेन आमच्या भावार्थाच्या दायजाचेर आमी नियाळ केला आनी आमच्या उण्या भावार्थाक जो आदार आमी मागला. आमच्या भावार्थाची ओदिकोस अपुरबाय आमी करूं आनी पुर्वेले पवित्र सभे भाशेन आमच्या उतरांनी कोरल्यांनी आनी खरे क्रिस्ती चालीन आमच्या भावार्थाक उर्बेवरीत खुशाल आनी दिरातीक गोवाय दिवंक आमी चल्ल्या ती खुर्साची वाट आमचो भावार अदीक तीर करूं आनी आमची उर्बा वाडोवंक म्हूण आमी मागता.